आमकां मनोहर पर्रीकराच्या आरोग्याबद्दल आनीक त्याच्या लिडरशिपी बद्दल खूब आदर आसा आनीक ते आमी वेळोवेळ मागला। मनोहर पर्रीकराच्या हेल्था बाबतीन तेज्या प्रायवसी बाबतीन आमकां कांयच प्रॉब्लम ना। आमी सारके सहमत आसा की तेज्या फॅमिलीक तेका प्रायवसी जाय, तेका त्रास कोणें करपाक जायना हेजे पूर्ण सहमती आनी सपोर्टूय करतात। पूण आमी जे आवाज उठयतात, जे आमी चलयतात ते गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक, मनोहर पर्रीकराक न्ही। मनोहर पर्रीकराक हेजी प्रायवसीची तो सुशेगाद रावचो, आमी ताका त्रास दिवपाक खंयच सोदना। पूण आमी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारप हें आमचें, कारण गोंयचो मुख्यमंत्री होच राज्य चलयता आनी गोंयांक राज्यच ना, सरकारूच ना। सो हें सगळें आसतना गोंयचे इतले प्रश्न आसात, ते प्रश्न आमी कोणा कडेन विचारप? जे मुख्यमंत्र्या कडेन विचारप। जेन्ना मुख्यमंत्री हो मनोहर पर्रीकर तो सोडना, फाल्यां जर मुख्यमंत्री पदाचो राजिनामो दिलो आनी तो जर कुशीक सरलो, आमी खंय मनोहर पर्रीकराक कितें विचारपाक सोदता? वयल्यान आमी डेली वच म्हणटा तो बरो जावं बरो जावं बरो जावं म्हणून। गिरीश आनी विजयाचे वायटपण सोंपची ना? म्हागेल्यान पर्सनली तेजेर वायटपण कांयच ना। जेन्ना तेणें लोकांक बिट्रे केलें, आमी लोकां बरोबर रावले। लोक जो आशिल्लो जेणे निवडून दिल्ले हांकां BJP विरोध म्हणून, लोकांक तेणें बिट्रे केलें। सो विजयाल्यान म्हागेले पर्सनल हें कांय ना, कारण तेन्ना जे लोकांक बिट्रे करतात तांकां आमी विरोध करतात। सो आमचो तेंचे कडेन जो विरोध आसा सरकारा विरोध आनी जे अलायन्स आसा तांकां लोकांचो विरोध आसा। केन्नाय गिरीश आनी विजय एका प्लॅटफॉर्माचेर दिसपाची शक्यता आसा? आय नो दॅट ऑल पॉसिबिलिटीज ऑलवेज रिमेन ओपन इन पॉलिटिक्स, बट पर्सनली विचारना इच्छा आसा? सी विजय एज अ पर्सन आनी हे आमचे अशें पर्सनल हें कांय तशें कांयच हें नाशिल्लें। आमचे कितें डिफरन्सीस आशिल्ले ते इट इज अ आयडियोलॉजिकल डिफरन्स। विजयाली आयडियोलॉजी ऑफ पावर। सो आमची आयडियोलॉजी ही आमची काँग्रेसची आयडियोलॉजी जी आसा ती जंय पावर फर्स्ट येना, जंय पार्टीची आयडियोलॉजी ही फर्स्ट।